A brand new day and a brand new episode. Well, I've been so obsessed with the brand that I'm not just driving in it, but actually wearing it. Yes, Renault that is. Hello and welcome to a brand new series that's Renault Gaokar, powered by a wonderful car that's Renault Logi, which has already crossed half the way mark, and we are coming to nearing the episode, nearing the mission that is 12 days, 12 talukas, and I used to say 1200 kilometers, but not anymore, because we would be crossing those 1200 mark and we would be going ahead. Maybe I don't know how many kilometers we would be traveling, but we've already crossed 1200 kilometers mark. And how stupid am I to define Goa and Gaokar in those 1200 kilometers? That's not possible. So what I had envisaged, it's not possible. So that's the reason आज जो आम्ही तालुका एक्सप्लोर करता तो मुर्मुगाव तालुका, पोर्ट टाउन. काल आम्ही सालसेट केले, आज आम्ही पोर्ट टाउन एक्सप्लोर करता. तांचे काय विषय आसा ते जाणून घेतले. अशे खूबश्यो गजाली आसा, खूबशे खाशेलेपण आसा, आनी डेफिनेटली ही जी कार जी आमच्या वांगडा आसा फाटले कितकेशे दीस ताज्या वांगडा आम्ही ट्रॅव्हल करतना तुमकां आनी थोडे फीचर्स सांगतले. सो डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट टू बाय एंड जॉइन द रेनो फॅमिली इन एक्सप्लोरिंग गांवकार, so then this is the car you should be opting for, Renault Logi, or maybe any other car that they have in their Renault family. So without wasting much of a time, let's go, let's explore Murmugaon Taluka in a series that is Renault Gaokar. आसा आणि आमच्या वांगडा आसा प्रल्हाद पार्सेकर बाबा. पार्सेकर बाबा, म्हाका एक सांगा, तुम्ही ह्या वॉर्डान रावता, तुम्ही ह्या गांवांत रावता, तुमकां सांकोळे पंचायत किंवा तुमच्या वॉर्डान अशें कितें कितें दिसता की कितें कितें आसपाक जाय आसलें? पळय सर, तुम्ही पळयतात हे सगळे तुम्ही पळयतात हे पळय अशें वाडलेले आसा. हे लोकांक भुरग्यांक खेळपाक एक पार्क केलेलो आसा, पूण थंय कांयच डेव्हलपमेंट ना. आमच्या सरपंचान जाय ते हांगासर केलेले आसा, ते आमचे हितून पेवर्स घालून, पूण भावीक हांगाचे जे पंच आसात तेचेर काय लक्ष करना, दुर्लक्ष करतात. फक्त वोटिंगा पुरती येतात आणि ते नाका लोकांच्या मनान भरून नाका ते गोष्टी करतात. पूण आयज हांगासर पळयात सर, हे LIG कॉलनी असले जर एक व्हडले व्हडले बिल्डिंग येवपाक लागले LIG, जाल्यार तेंच्यांनी खंय घेवन घर बांदपाचे पयशे न्हू, अशें दुसऱ्या स्थानिक बारीकशे लोक आहा तांकां त्रास करचो न्हू. तेन्ना आयज हेचेर पंचायतीन खरोखर लक्ष घालपाची गरज आसा. तेन्ना पंचायत अशें दुर्लक्ष करता जाल्यार मागीर अशें इश्यू वाडटले. तेन्ना पंचायतीन खरोखर हेचेर लक्ष घालपाक जाय कितें तरी. बरं, तुमकां अशें दिसता की पंचायत कार्यक्षम आसा किंवा फुडली पंचायत जी आतां जातली पळय तेन्ना ते हे तुमचे एटलिस्ट असले प्रश्न फुडें आनी मिस्टेकी जावचे ना आनी बाकीचे तुमकां साधन सुविधा ज्यो आसा त्यो मेळटल्यो? साधन सुविधा म्हटल्यार आतां पळया न्हू, आतां सध्या पंचायत म्हटल्यार आतां मोठो इश्यू जावन आसा की प्रत्येक घरान लोक आतां उबो रावन ते पंचायतीक हें करूंक सोदता, पूण तशें जायना. पूण जो डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष ज्यादा दितलो तेकाच आमी म्हत्व दितले हांगासर. कोणूय येयल्यान उबे रावले आपूण हें करता तें करता, पूण तेतून अर्थ ना काय. खरोखरच जो मनीस आसा, कितें बाबा पॉलिटिक्सान कितें आयडिया आसा, कितें करपाची क्षमता आसा, त्याच मनशाक जिखून हाडून आयज कितें तरी फुडें आमी वावर करपाक जायचो. फेस करचे पडटा. आमी हिंगा आतां रावता म्हटल्यार आमचे आतां हिंगा कितें आहा, आमचे सिवरेज लायन आहा, जावं हे टॉयलेटीचे हे बी आहा पळय ते आतां एक LIG म्हणून लोकांक कॉलनी बांदून दिल्ली आहा. त्या लोकांनी आतां कोणी ते पयशाकार कोण आहा ते ह्या कॉलनीत थोडे रावना, ते भायर रावता, ते बिराडाक दिल्ले आहा. आनी ते घरांनी कोण बिराडाक आसता ते लोकांक कितें सांगल्यार कळना. ते म्हणटा आमचे पात्रांक आमी हें केल्लें आहा, आमी पयशे दिता, आमी रावता, आनी ते गार्बेज काडटा, मेळटा थंय उडयतात. आनी ते पात्रांव लोक म्हयन्यान एकदां येता, पयशे घेता आनी वयता. आनी ते फाटल्यान ती आतां सिवरेज लायन बी चकअप बिपॉप जाता, ताका काडपाक कोण आसना. आनी थंय एक लायनीक 2 जाणां घरकार रावता. 7-14 रूम आहा जाल्यार 2-3 जाणांच पळयतात, बाकीचे ते खूब पयशे दिवंक कोण सोदना, कांय ना. आनी ते येतात वयतात. आनी तेका लागून आनी आतां इनलिगल म्हटल्यार आतां अशें
पंचायतीक सांगिनासतना आणि कोणाक अशें धरून ते आता अशे बिल्डिंगे अशे बांदतात आणि तेका कागद नासतना कितें नासतना बांदतात हे इनलिगल कोणाच्या सपोर्टार बांदतात ते कोण विचारूंक गेल्यार तेका पंचायतीक केन्ना विचारता पंचायत कितें म्हणटा तेजेर पंचायत म्हणटा कितें तुमी लेटर दिया म्हणून पूण आमी लेटर दिया म्हणून सांगलें न्हू ते फाल्यां म्हणटा तुका एकट्याकूच दिसता आनी लोक ना अशें म्हणून आमचे कडेन वायटपण करता म्हणून आमी ते हितून वचना ते पंचायतीन फोन करप आसता आनी तो पंच आसता आमचो हिंगा तो कांयच पळयना तो मनशाक ती एक कमिटीक घेता आनी नाचता तो आणि ती कमिटी शिवाय आणि तो कोणाक लोकांक पळयना ही कमिटी लोक तयार करतात आणि कमिटी म्हणटा आमी कमिटी कितें करता कमिटी कांयच करना लोक आहा ते वचून विचारले तो पंच म्हणटा हा आणि तो आतां कोण तेच्या अगेन्स्ट कोण आहा जावं ते कोणा दुसऱ्या मनीस आहा म्हणटात ते आतां हांव तेच्या अगेन्स्ट उलयलो म्हणटकूच तो कितें करता म्हाज्या घरा फुडल्यान तो अशें कांय घालिना फाटल्याच्यान म्हाज्या घरा कडेन तशेंच केलें तेमी ते पिवस बसयताना सगळे दिवाळी आसली सगळ्यांच्या घरांनी पिवस बसयले म्हाज्या घरात तेणी बसोवंक ना आनी आतां आमच्या थिंगा आनी लायनीक आनी एक हे आहा थिंगा ते अशे पाटये बसयता पळय तेणी आजून पासून एकट्याच्या घरा कडेन बसोवंक म्हणटा की अशें मागीर कितें म्हटलें उलयलें केलें जाल्यार ते सुडाचेर हाडटा आमी सुबेज म्हणटा आनी ते मागीर तेका आमी आतां पळोवया म्हणटा म्हणल्यार तो आतां पंच आहा म्हणटकूच तो तशें करता म्हणून असले पंच हिंगा कोता येयना हे 4 लोकां म्हणजे मेळोन आसता तेच अशें उरोंक जाय आनी ही गार्बेज म्हणटा ती सदांच ती भाड्याक दिवन न्हू लोकांची घाण जाल्ली आहा हिंगा आणि त्याचा तो ओनर लोक आहा ते काय नाही ते हांव कितें म्हणटा पंचायतीन ते कोण रावता न्हू त्या ओनराक तरी एक सायडीन तूं राव आनी एक सायडीन तूं भाड्याक दी तो फाल्यां कितें जाता ते तरी दिसतलें न्हू तूं रावनासतना भाड्याक दिवन रावता ते लोक वयले आनी तो फाल्यां लोक कोणाक कितें करून गेलो जाल्यार तेका जिम्मेदार कोण ना हिंगा कोणाक धरतले तेमी आतां पुलीस कंप्लेंट दिवन दवरला काय तेजो फोटो दिला ते आमकां खबर ना आनी ते इतरांक गेल्यार दादागिरी करता न्हू तेका लागून आमीची बायल भुरगीं आहा म्हणटकूच आमी चड सगळी लोक आता पळय उमाची उदक सोडटा ते सोडटा संडासा उदक बी सोडटा आता तेंगे घरा भाजी घेवपाक आमकां रावपा येना ते वास येता पळय थंय रावून आणि हो थंय देवळा कडेन पळय ते संडास पुरो भायर येता कितली वर्सां जाली कमिटी काय हे एक्शन घेना लोक सांगून जाले ती एक म्हातारी आसली ती ना तिका घो ना भुरगीं ना कोण ना तिगेल घे तिगेल सायडीक पळया थंय होणकोळ जावन बसला ना क्लीन करपाक वाट सुद्दां ना हांग पळय कचरो हांग व्हरता गार्बेज सगळी लोक व्हरता जाल्यार हाडून रातचे मदरात हाडून आतां उडयतात हे आमकां बरें न्ही आमी काम केल्यार आनी काय सांगपा सोदता ते सगळे लक्ष दिवंक जाय हे रिपोर्ट घेतले बरयले 2 लोक वाचतले मागीर गुटली मारतले खंय तरी भायर मारतले कत फायदो ना ते वॉर्डान ह्या गांवांत रावता न्ही तुमकां अशें कितें प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा ह्या गांवांत सेवरेज पायपलायनाचे मातशें आसा ते हांगा चॉकअप जाता आमच्या फाटल्यान आनी ते उदीक वचना फुडें वचपाक बी चान्स ना म्हणल्यार ते खातीर सेवरेज पायपलायन जाय ते मेन प्रॉब्लेम ओके तुमकां अशें दिसता फाटली इतकी वर्सां हो प्रॉब्लेम जाला न्हू केन्ना कोणें प्रयत्न म्हणजे पंचायतीन म्हणा किंवा बाकी सरकारान म्हणा कितें प्रयत्न केला हे सगळे जावपाक पंचायत बी ट्राय करता पण फुडें वचपाक हे ना न्हू ते सगळे घरा बांदलेली आमले वचपाक वाट ना फुडें उदीक म्हणल्यार तेच मेन प्रॉब्लेम म्हणजे डायरेक्ट पायपलायन येयली न्हू सेवरेज सगळ्यांचेच प्रॉब्लेम सिवरेज पायपलायन जर येत जाल्यार ते थंय जिरवण जायना मेन म्हटल्यार थंय उरता ब्लॉक जावन आनी सायटीक देवूळ आहा म्हणून ते आतां थंय हे जाता प्रॉब्लेम बरें आनीक अशें कितें दिसता तुमकां सरकारान किंवा पंचायतीन करचें तुमच्या खातीर ह्या वाठारांत कसले प्रोजेक्ट्स म्हणा हो जालो सिवरेज एक जालो ते जावपाकूच जाय तेच्या अपार्ट फ्रॉम दॅट आनी कितें आसा आतां तुमचे गार्बेज बिर्बेज थंयसर ओपन स्पेस आहा न्हू तो गार्बेज थंयसरूच डंप करता तो ओपन स्पेस आतां गार्बेज आमी आतां 50 रुपीज दिवन सगळे दिता पण थोडे लोक आहा अशे की कामाक वयता ते व्हरतात आनी मागीर थंय उडयतात तशें करतात ते आसना सबंदीस मागीर थोडे उडयतात थोडे शिकलेले बी लोक आहा जे आपूण मुद्दम म्हणून उडयतात तशें बी म्हणल्यार तेंचेर मातशें हें करूंक जाय म्हणल्यार आमी आमचे पैसे भरता आनी करतात पंचायतीन आपले भशेन केले ट्राय म्हणजे अशें पेमेंट करून व्हरपाची गार्बेज पण थोडे लोक मुद्दाम हाडून भायले बी लोक थोडे हाडून उडयतात आनी वयतात तशें
गावकाचो प्रवास आता येयला वालसाव गावान आणि माझ्या वांगडा असं एक माणूस ती तुमचें नाव सांगा म्हाका. ट्राफिक गोंयस. फ्रांसीस बाब म्हाका एक सांगा तुम्ही ह्या गावान रावता न्ही तुमकां अशें कितें प्रॉब्लेम्स आसा दिसता कितें फेस करचें पडटा. आमकां जायत प्रॉब्लेम जाता. कितें कितें हे उदकाक प्रॉब्लेम जाता, लायटीक प्रॉब्लेम जाता, टायम टू टायम आसा. टायमा आसना. ओके आणि बाकीचे रस्ते बिस्ते सगळे भितर गांवान आसा. गांवा आसात रस्ते आसा. रस्त्याक गटारा बिटारा आसा. गटर जायते आसाय. ओके आणि पंचायत तुका दिसता कामाक बरी करता. पंचायतीन काम म्हळ्यार तें कोण जायना. कितें आमकां पांचां पोंय आसता नाल्यार किमोस लागता ती फांटपां जायना नाल्यार कितें कोण नाय दसण दिनाय पैजण बिर्ला पैजण सगळें यें जाता. सगळें माल तुका दिसता पंचायती कडेन काम करपाक म्हणजे पयशे बिशे आसता बऱ्या भशेन काय ते काम करीच ना. करताय ते काम. करताय काम पूण पयशे आसा ग्रांट्स आसता फंड्स आसता. पयशे तेश करून कोण चोवपा वयता. पयशे आहाय पयशे नाय तेजे कडेन. ते आमकां येना न्हू. तेंका खबर आसता न्ही पयशे पंचायत येताय कितें येता प्रॉब्लेम कितें जाता ते तेंका खबर आसता. ओके पूण आतां तुका दिसता फुडल्या 5 वर्सांनी बरी आनीक पंचायत तुजी ह्या गांवांतली बरी पंचायत जातली. तें सांगूं जायना कोणाच्यान सांगूं जायना. हय तें कोणाच्यान सगळें तें जी लागता ती कासावली. आमच्या वांगडा आसा एंथनी बाब. एंथनी बाब म्हाका एक सांगा तुमकां ह्या गांवांत जेन्ना तुमी ह्या रावता तुमकां अशें कितें प्रॉब्लेम्स फेस करचे पडटा. हिंगा प्रॉब्लेम म्हणल्यार हिंगा हेका आतां जे पयलीं पंचायत आसले तेज्या पयलीं पंचायत आसले परत तेच 5 आपण 5 जावंक सोदता. परत कितले टर्म जाले 5 टर्म जाले 6 टर्म जाले तांकां गोडी लागल्या जे हॉटेल प्रोजेक्ट्स येता ते हाडपाक. तांकां गांवचो डेव्हलपमेंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट लोकांक जाय तसलो डेव्हलपमेंट करपाक नाका. आपल्याक जाय तसलो आपल्याची बोर्सां भरपाक. आमी तशें करूंक येवंक ना. आमी चिंतलेलें गेली 5 वर्सां आमी काम करतले म्हूण घात केलो. आमकां 6 जाण एकाडीन रावले आमचे 3 जाण एकाडीन दवरले. घात केलो. कितें गांवांत जावचें आसा तें काम कांयच जावंक ना. कारण ह्यो फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस कोणाक ओल्ड कोण ना न्यू फेसीस म्हणून आमी भायर सरल्या. आमी सपोर्ट करता न्यू फेसीस आनी आमी तेंचे बरोबर रावतले आनी ती आमचे बरोबर रावपाक आमकां खात्री आहा. आनी जें काम गेल्ले 5 वर्सां जावंक ना तें आमी तेंच्या बराबर रावन कोणाचो हेल्प घेता तो घेवन आमी करूंक सोदता हें काम. ओके तुम्ही म्हटलं आता हॉटेल प्रोजेक्ट्स म्हणून तुमकां पंचायत आणि राजकारण जाता. तेज्या भायर तुमकां बाकीचे जे फॅसिलिटीज आसा म्हणा ते आसा तुमकां मेळटा. ना बाकीची फॅसिलिटी म्हणल्यार हिंगा तुका 108 ना. एम्ब्युलन्स पयले ना. हॉस्पिटलूय मोडलेलें आसा. हॉस्पिटल आतां तेमी दुसरें शिफ्ट केलां. तुंय तांकां बेडो ना. कितें एमर्जन्सी जाता कितें जालें खूंय धांवपाचें. कोणाक उलो मारचो 108 फोन मारल्यार 108 हाफ एन आवर 1 आवर पावता. ते म्हणसर आमी कितें जाता ते भाशेन आमकडे उपयोग घेवन आमी करूंक सोदता. कोणाची गाडी घेवन वता पेशंटांक मरतेल्याक मरूंक दिवंक जायना न्हू. कितें करून सालबार करूंक जाय. परत तुमचे रस्ते कनेक्टिविटी म्हणा किंवा तुमच्या हांगाच्यान गांवांतल्यान ट्रेन पास जाता सो त्या हाजेर तुमकां कितें दिसता सजेशन सरकाराक तुमी ह्या माध्यमांतल्यान तुमी सरकाराक कितें सजेशन दिवपाक सोदता. तुमकां आसा की रस्ते म्हणा किंवा रेल्वे वायज कितें आसा. हे डबल ट्रॅकिंग जे करूंक सोदता ते आमचे गांवच्या लोकांचे पासत न्हू. वो गोंयकारांचे पासत न्हू. हे आपले पोटां भरूंक जिंदाल अदानी घालूंक सोदता. हिंगा कोल थिंगा घालूंक सोदता. इन्यान डबल ट्रॅक वयता. इन्यान सेकेंड ट्रॅक जाली जाल्यार लोकांची जायतीं घरां मोडची मरूंक पडटली. सो हें आमकां नाका. 8 दीस पब्लीक हियरींग जाला. आमी प्रेजेंट आसा थिंगा. आमी पयलां लोकांक नाका तें लोकांक नाका. लोकांक जाय तसलें डेव्हलपमेंट करूंक दाखय म्हणून सांग. गव्हर्मेंटाक सांग आनी आमी सांगता कोणूय जे 5 निवडून येता तांकां लोकांक जाय तसलें डेव्हलपमेंट करूंक जाय. रेल ओवरब्रीज कितलीं वर्सां जालीं पेंडींग आसा. हें मेन जावंक जाय. आमकांच लागून ना तो. फ्रॉम कावेलोसीम फ्रॉम काणकोण कोणसून लोक येता इन्यान एअरपोर्टाक वयता इन्यान हें शॉर्टकट घेता. ताका त्रास जाता. त्या खातीर एक्सिडेंट जाता तुमकां लोकांक. एक्सिडेंट जाता जायतें. सो आमी कितें म्हणटा हे रेल ओवरब्रीज जावं हॉस्पिटल जावं आमच्या गांवांत जो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावचो आसा तो करून दाखोवया पयलो. हे मिनिस्टर जे येता आपली 5 वर्सां आमकां आश्वासन दिता हें कोतलें तें कोतलें. गेले फावटी सांगलां आमकां हें कोतलें तें कोतलें जावंक ना. बारीक जीं कामां जी मेजर ना ती कामां जावंक ना. जी बेस्ती मायनर आहा ती करून दवरल्या. आनी कोस्टलाचो पासून एक रोड येता कोणाक लागून लोकांक लागूंक न्हू. हें आपल्याचें पोटां भरपाक. आनी जी हॉटेलां जायतीं हॉटेलां प्रपोज केल्लीं आमचे कडेन प्लॅन आसा.
जायती हॉटेलां प्रपोज करून दिलें कोणाचे पासत हे धाकटे गांवांत हे धाकटुले गांव आमचे कोस्टल विलेज ती आमी पाड घालूंक सोदता पयले सुवातेर आमचे फिशरमॅन हिंगा रावता तांकां हाल्यां घर काडटलो जाल्यार इलिगल म्हणटा आनी म्हणटा हॉटेल लॉबीक रोखडेच दिलें CRZ वायलेशन तांकां लागना आमकांच लागता गोंयकारांकूच लागता जे आमचे धाकटे गरीब समाजाचे लोक आसा ताकाच लागता. What are the problems that you face in this particular village? Yeah, the problems are not very few. There are many. We have a lot of garbage problems over here. We had people contesting for more than 2 terms, but the promises of people have never been fulfilled. We have a lot of garbage problems. We have drinking water problems. People over here are very unhappy with the performance of the present panchayat. And also there is a hotel which is coming up. We already have 2 hotels in our village. There's a hotel coming up by the name of Competent. The problem with this hotel is that hotels not only seem good from the outside, but they pose a lot of problems. There's a lot of garbage, there's a lot of sewage, and also jobs. We Goans, we the youth, we don't get too many jobs. We have to actually go hunt for jobs everywhere, beg for jobs. The only people who get jobs over here are, you can say, fair-skinned people, Nepalis and outsiders mostly. We as Goans, we have to beg them to give us jobs. Having a project in your village, sacrificing your land and everything, but there is no employment generated for the local people. People in some areas over here behind, they hardly have light and street lights for them to walk on, because there are some families which do not have men around them, so they feel unsafe to walk on those roads. They feel unsafe because those are secluded areas, remote areas, filled with weeds all around. So गांवकरचो प्रवास आता पावला दाबोळी गांवान आणि तुमचें नांव कितें? सुवर्णा रमेश गांवकर. ओके, म्हाका एक सांगात तुमकां हांगा ह्या गांवान कितें अशें समस्या प्रॉब्लेम फेस? अशें म्हणल्यार आमकां एक पंचायत अपेक्षा आसा एक डेव्हलपमेंट जावपाचो. रोड म्हण तूं गटार म्हण भुरग्यां खातीर ग्रावंड प्लेस म्हण जावं बायलां खातीर स्कीम कसली ती येवपाची ती पंचायत रो करपाचें अशें आमची इच्छा आसा. फाटल्या इतकी वर्सां तुमकां दिसता पंचायतीन काम बरें केलां? म्हण ना इतले 10 वर्सां आतां आमी आसा हांगा 20 वर्सां आमी आसा पण कांय काम ना. आतां एक 5 वर्सां आमकां मातशें कितें डेव्हलपमेंट अशें दिसता. Actually, main thing is we want a panchayat over here, and we have a post office which is in Navy. We want it in Dabolim since it becomes a problem for us going over there. So it will be easy if it is over here. And street lights, there are some problems over there that has to be solved. That's all. मेन आमकां आमच्या गांवचो प्रॉब्लेम म्हणल्यार आमकां सिवेज लायन मेन ती आमकां अजून ती आमच्या खंयच्याच आमकां अजून कोणें करूंक ना. सो आमचो मेन प्रॉब्लेम Goodbye in a favorite program that is Reno Gaokar powered by Renology. Well, जेन्ना हांवें हो प्रोग्राम सुरू केल्लो it was 12 days, 12 talukas
and it is no more 1200 kilometers because we've already exceeded that kilometers. In the entire journey, आयज आम्ही जेन्ना मुर्मगांव तालुका एक्सप्लोर केलो तेन्ना आमच्या वांगडा असली ही गाडी आणि ह्या गाडीचे फीचर्स आमकां खूप कम्फर्टेबल ह्या गाडयेन दवरला in the entire journey. Just to know more about this car, that is Renault Logi, I have a gentleman from the Renault family, that is Isaac Fernandez. Bab, Isaac, if you can join us. Hi. Nice meeting you. Isaac, tell me one thing. I've been traveling in this car, as well as my viewers have been traveling in this car in this series, that is Renault Gaon car. What are the features? I mean, obviously the safety aspect is one of the most important thing. In terms of safety, can you brief me as well as my viewers who are watching this program? So as well as the safety, so if you see, it has an ABS braking plus an EBD plus an BS. EBD stands for electronic braking system, which is when you're on the high speed, when you're on the turning section, the car doesn't skid automatically. It balances the equistability of the car. And plus, like if you suppose, for God forbid, if you go and meet with an emergency bang or something like that, then what happens? The impact doesn't come on the engine much. The engine lowers down its bonnet, and plus engine doesn't come inside the cabin. As well as you have an airbags for the car, plus the safety features are much more available. So I think this has been the wonderful car. So if Goekar wants to buy this car, want to travel across Goa as well as want to travel across maybe peripheral states, I think this car would be an ideal car for their family, maybe of 2 or 4 or entire gang that can fit inside. Obviously, sir. The car comes in 7-seater plus an 8-seater also. The 7-seater you get 2 captain seats behind, which your grandmother or grandfather or elderly people can sit for their comfort zone. And plus the grandchildren can sit behind or anything like that. Plus you can 8-seater also. If the grandmother can hang out with the grandchildren, it will be fine with them. So you get everything in it. As Isaac said, if you want to hang out, I think Renault Logi is the perfect car. If you want to explore Goa, if you want to explore Gaon, that is villages of Goa, I think this car is a perfect car. Now, one last question. If Goekar wants to buy this car, or maybe people who are watching this Murmugaon Taluka episode, where do they head? You've got showrooms, right? Yeah, we have showrooms of the 3 branches showrooms, which will be in Ponda, Margao, and in Panjim, Talegaon section. So they can come to the showroom for the test drive or for booking. Okay, awesome. So if you want to enter in the Renault family, that is if you want to buy a car that is Renault Logi or maybe Renault Kwid or Renault Duster or all the vehicles that they have in their portfolio, if you want to buy that, give them a call. Definitely they'll come with a test drive, and if you like that, definitely you can buy the car as well and be part of the Renault family. Well, Isaac, thank you very much for joining us. Cheers, and this journey has been fun, and obviously with Renault Logi. So it is time for me to say goodbye. बट वचच्या पहिले एकूच सांगपाक सोदता की ही जर्नी आमची अजून सोंपोंक ना. अजून आमचे 4 तालुका उरल्या. 1200 किलोमीटर हांव म्हणटालो जेन्ना सुरवात केल्ली एपिसोड, बट म्हाका दिसना 1200 किलोमिटरान आय एम व्हेरी क्रेझी इनफ टू क्वांटिफाय माय ब्युटिफुल स्टेट in 1200 kilometers, which is not possible. So it's going to be more than 1200 kilometers, but definitely we are exploring 12 talukas, 12 days and more than 1200 kilometers. So खंयच वचनाकात, पळयत रावात हो आमचो खास प्रोग्राम, दॅट इज रेनो गांव कार पावर्ड बाय Renault Logi. परत मेळुया अशा वेगळ्या एका तालुकान. तोपर्यंत सिया. चलो, कॅच यू.